नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयचो ताजमहाल कला अकादमीच्या कामाचे स्कॅम तापून चौकशी समिती नेमून 5 महिने जाले। समितीची हालचाल ना, सरकारय सुसेगाद। हुमकळिल्ले चौकशेचेर खासा रिपोर्ट। आता गोंय ते मुंबई फक्त 7.5 वरांत। मंगळारच्यान गोंय मुंबई वंदे भारत सुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाळा सावन व्हर्च्युअली करतलो फ्लॅग ऑफ। वास्को सड्यार 2 मोटारसायकलींच्या ॲक्सिडेंटात पोलीस कॉन्स्टेबल सोंपलो। काणकोणात 4 रस्त्यार 2 स्कूटरीच्या ॲक्सिडेंटात 2 जाणांक मार। कॉलेजींनी ॲडमिशनाक दुसरो राऊंड सुरू। पयल्या राऊंडाक हायर एज्युकेशन खात्याकडेन 12,000 मायज अर्ज। एडेड आनी सरकारी कोर्सांक 7,600 भुरग्यांची ॲडमिशनां। संजीवनीचे 40 KPLD इथेनॉल प्रकल्पाक 2 इत्सा प्रस्ताव PPP खात्याकडेन। कमिटीचो अध्यक्ष सावयकर म्हणटा यत्न चल्ल्यात। कोट्यांच्या स्कॅमाचो TMCचो दावो। पणजे 2 दिसांच्या पावसानच रस्तो खचलो। घाईन केल्लो गीता बेकरी कडचो रस्तो 2 दिसांचो दाट पावस काडूंक पावलो ना। पुराय खचून गाडी स्कूटर भितर वचपाचो भंय। रुमडा मळार तणाव उचकता। बीफ विकतले वेपारीची पंच आनी हेरांड आपल्याक धमकी दिले म्हणून पुलिशेंत कंप्लेन। दोशीचेर ट्रेडर मागता ॲक्शन। पुलिसांचे चौकशेचे उतर। तुयें वाठारांत उदकाची नवी कनेक्शनां दिवंक PWD जाता फाटीं फुडें। उपसरपंच कागाळी घेवन PWDत तेन्ना येईन केलें स्पश्ट। पयऱ्यान फक्त अर्धवर ते 1.5 वर उदक। पांच म्हयन्यांनी रेसलरांचे आंदोलन फाटीं। रेसलिंग फेडरेशनाचो मुखेली ब्रिजभूषणाचेर लैंगीक छळाचो आरोप। चार्जशीट घाले, वेंचणूकय जाहीर। आतां फुडलीं झगडीं खंय कोर्टांत। गोंयचो ताजमहाल कला अकादमीच्या प्रकरणात चौकशी करूंक 5 म्हयन्यां आदीं नेमिल्ले 3 वांगड्यांचे समितीन अजून चौकशी सुरूच केल्ली ना। अकादमीचें 49 कोटींचें काम नॉमिनेशनार टॅक्टोन बिल्डराक दितना स्कॅम जालां म्हणून 2 कागाळी विजिलन्सा मुखार। मुळावे चौकशे उपरांत प्रशासकी आनी तंत्रीक नजरेन खोलायेन चौकशी करूंक तज्ञ समिती नेमिल्ली। पळयात रिपोर्ट। कला अकादमीचे 49 कोटीचे रिनोव्हेशनाचे कामात घोटाळो म्हूण विधानसभेत विशय तापिल्लो। ताचेर 2 कागाळी विजिलन्स खात्याकडेन पाविल्ल्यो आनी मुळावी चौकशी जाल्ली। मुळावे चौकशेंत तथ्य दिशिल्ल्यान प्रशासकी आनी तंत्रिकी नदरेन खोलायेन चौकशी करपाक 3 तज्ञांची समिती नेमिल्ली। सरकाराच्या मान्यतायेन 3 तज्ञांची समिती विजिलन्सान नेमिल्ली। समितीत आर्किटेक्चर कॉलेजीचो प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे, दुसरो GECचो प्राध्यापक डॉक्टर KG गुप्ता, तिसरो GIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकर आशिल्लो। 11 जानेर 2023 दक्षता खात्यान समिती नेमली। 2 महिन्यांनी अर्थ काडून डॉक्टर रेगेक अध्यक्ष केलो। खंयच्या ऑफिसात बसून चौकशी करपाची ताचेर कांयच स्पश्ट केले ना। समितीक सुवात ना, अजून एकूय डॉक्युमेंट समितीच्या ताब्यात ना। 5 महिने जाले समितीची चौकशीची एकूय बसका ना। 3 वांगड्यांकडेन सध्या महत्वाची पदां आसा आनी त्या पदांचो भारूय तितलोच चड। मात समिती कला अकादमीच्या प्रकरणात कित्याक चौकशी सुरू करपाक शकली ना ताचेर सुत्रां सांगतात ते अशे। समिती नेमली तेन्ना 3 वांगड्यांची नावां घालून अर्द काडिल्ली। अध्यक्ष कोण हे सांगूक सरकारान 2 महिन्यांनी वेगळी अर्थ काढली। डॉक्टर आशिष रेगेक समितीचो अध्यक्ष केलो 2 महिन्यांनी। समितीन चौकशीच्या व्याप्तीविशीं सरकाराकडेन स्पश्टीकरण मागला। तांच्या प्रोफेशनाक लागना असल्यो गजाली तपासपाच्यो असल्यार त्याच फिल्डांतल्या जाणकारांक घेवपाची सुचोवणी। GECतल्या प्रोफेसरान खंय
फोंड्यासावन पणजे येवंक प्रवास भत्तो मागला. प्रवास भत्त्याचेर सरकारान निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान ते पणजे येवंक सोदिना. खंय बसून चवकशी करपाची ताचेरूय सरकारान कांयच स्पश्ट केल्ले ना. रिस्क नाका म्हूण समितीन केशीचे डॉक्युमेंटूय ताब्यात घेतिल्ले ना. जानेरात समितीची ऑर्डर काडटना 60 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण आदेशात म्हणिल्ले, मात 5 म्हयने जाले तरी चवकशीच सुरू जायना. समितीच्या वांगड्यांचे खरेच असे प्रश्न आसात काय सरकाराकूच ती चवकशी बेगीन फुडें गेल्ली नाका ते कळपाक मार्ग ना. मात सगळ्या बोवाळात कला अकादमीची चवकशी 5 म्हयने हुमकळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आता गोवा मुंबय 7:30 वरां. फाल्यां सावन गोंय मुंबय वंदे भारत सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाळा सावन ट्रेनीक व्हर्च्युअल फ्लॅग ऑफ करतलो. एकूण 5 ट्रेनीचो फ्लॅग ऑफ जाता. 2 MP, 1 कर्नाटकांत, 1 बिहार आनी 5वी गोंयांत. गोंय, बिहार आनी झारखंडांत पयलेच खेप वंदे भारताची कनेक्टिविटी. So now the same flagging off has been planned on 27th of June 2023. That's on Tuesday, coming Tuesday. Honorable Prime Minister will be flagging off from Bhopal. At a time, 5 Vande Bharat Express will be flagged off. Madgaon CSMT Vande Bharat is one of them. So at Madgaon we are expecting Honorable Chief Minister to be present for this function. DHE सकयल अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामाच्या दुसऱ्या पावड्यावेली ॲडमिशनां सुरू. पयल्या रावंडांत 12,000 वयर ऑनलायन अर्ज आयले. तातूंत सरकार आनी अनुदानीत धरून 7,600 भुरगे ॲडमीट. सेल्फ फायनान्सांत 1,400 ॲडमिशनां कन्फर्म. NEPच्यो गायडलायनी पाळून भुरग्यांनी अर्ज करचे म्हूण खात्याची सुचोवणी. तांचो सेकंड राउंड ऑफ ॲडमिशन आजच्यान सुरू जाल्लो आसा. फर्स्ट राउंड ऑफ ॲडमिशन जे UG प्रोग्रामाचो 29च्यान सुरू जाल्लो. तातूंत ऑलमोस्ट अरावंड आमकां अरावंड मोर दॅन 12,000 ॲप्लिकेशन्स आयिल्ले, ऑनलायन ॲप्लिकेशन्स. तातूंत आतां पर्यंत जे एडेड प्रोग्राम्स आसा आनी गव्हर्मेंट प्रोग्राम जे गव्हर्मेंट कॉलेजीन आसा तातूंत ऑल टुगेदर 7,600 भुरगे ॲडमीट जाल्ले आसा. आनी जे सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम्स आसा, जे ह्या वर्साच्यान सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम आशिल्ले तेय बीन आमी अंडर DHE ॲडमिशन प्रोसेस घेतलेलो. ताच्या अंडर ऑलमोस्ट 1,400+ स्टुडंट्स ॲडमीट जाल्ले आसा. आतां सेकंड राउंड जो ॲडमिशन आजच्यान सुरू जाला तातूंत सपोज जर खंयच्याय भुरग्याक फर्स्ट राउंडाक जे ॲप्लिकेशन केल्लें ताका जर ॲडमिशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताणें तोच फॉर्म जो आपलो परत रजिस्ट्रेशन करप ना. त्याच फॉर्माचेर तेणी एडिट फॉर्म करून दुसरे जे कॉलेजीस अवेलेबल जे प्रोग्राम्स आसा आनी अवेलेबल कॉलेजीस आसा तांचे प्रिफरन्स चॉयसीस ॲड करपाचे. जर भुरग्याक तेणी फर्स्ट राउंडाक एप्लायूच करूंक नाशिल्लें ऑनलायन जाल्यार तांणी तो परत न्यू रजिस्ट्रेशन करपाचो आनी तातूंत तेणी खंयचे 3 कॉलेजीस किंवा खंयचो जो प्रोग्राम्स अवेलेबल आसा ते प्रोग्राम्स तेणी ॲड करचे. राती वास्को एक्सिडेंटांत सड्यावेलो पोलीस कॉन्स्टेबल गेलो तो नितेश कळंगुटकार. 2 मोटारसायकलींचो सड्यार जेटी लागसार एक्सिडेंट. दोगांय रायडरांक बरोच मार लागला. GMCन ट्रिटमेंट घेतना निलेश गेलो. तेवटेन काणकोणा 4 रस्त्यार 2 स्कुटरींच्या एक्सिडेंटांत 2 जाणांक मार लागलो. आमी लोवर जेटी हे जाग्याचेर आसा आनी आमकां दिश्टी पडटा तो भाग जेटी वाठारांतलो. काल एक ट्रॅजीक इन्सिडंट हांगा जाल्लो आसा आनी एक पुलीस कॉन्स्टेबल 43 वर्सांचो नितेश कलंगुटकर म्हणटा तो मनीस काल एक एक्सिडेंटान सुटलेलो आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हिशोबान काल रातचे 8:30 9 सुमार ही घटना घडली आनी 2 बायकीन भितर एक्सिडेंट जालो. हो जो डिसीज नितेश कलंगुटकर जो आसा वास्कोच्यान सड्यार वतालो आनी फुडल्यान एक रोहीत बिंद म्हणून एक तो मोटरसायकल घेवन सड्या वयल्यान वास्को येतालो. खंय तरी एक गाडयेक ओवरटेक करून तो रॉंग सायडीन पावलो आनी ताणें डायरेक्ट ही गाडी जी आपली मोटरसायकल आसा नितेश परिवाराची मोटरसायकलीक धडक दिली. 2 जाण जखमी जाले आनी हांगा रस्त्यार पडले. जेन्ना ताका रस्त्यार पडलो इमिजिएटली लोकांनी एम्ब्युलन्सीक आपोवन तांकां GMCन व्हेलो. रातचे 9:30 सुमार हो एक्सिडेंट जालो आनी ताका एक्सिडेंट जातकच इमिजिएट दोगांयक इंजर्ड जे मनीस आसा तांकां GMCन व्हेलो. खंय तरी लेट उपचार चालू आसतना हो नितेश कलंगुटकर जो आसा कालाक तो मरण पावलो. हो नितेश कलंगुटकर जो आसा अशें आयकूंक येता की तो गांवान खंय पेडण्या वाठारांत आसलो पूण सड्या हांगा जायतीं वर्सां रावतालो ताजी फॅमिली. 43 वर्सांचो नितेश कलंगुटकर जो आसा हाजे पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनाचेर ताणें ड्युटी केल्ली आसा
ट्रॅफिक सेलांनी ड्युटी केल्ली आसा आनी थोड्या वर्सां खातीर तो मिनिस्टराचो PSOय आशिल्लो आनी सद्याक तो सेक्युरिटी पणजे सेक्युरिटी युनिटाक अटॅच आशिल्लो. हाका जायते लोक ह्या वाठारांत मोगान लोक सरपंच म्हणून उलो घालताले आनी आयज हो नितेश कालनूरकर हाचें मरण जेन्ना न्यूज सगळ्या वाठारांत पावली आयज खंय तरी अख्ख्या सगळ्या भागाचेर एक शोक वातावरण जाल्लें आसा. वास्कोच्यान कोण मिडिया खातीर विक्रम नायक. 4 रस्ता काणकोण हांगा एक 2 टू व्हिलरां भितर एक्सिडेंट जालो. काणकोणची म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीच्या फुड्यान एक्सिडेंट जालो. थळाव्यांची आमकां जी प्राथमीक म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार दोनूय गाडयो आमने सामने टक्कर जाली आनी दोगूय जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा. काणकोण हॉस्पिटलांत ताका जेन्ना धाडलें तेन्ना ताका इमिजिएटली काणकोणच्यान मडगांव रिफर केलें. हे दोनूय गाडी आसा दोनूय रेजिस्ट्रेशना वयल्यान दिसता दोनूय गाडी काणकोणच्यो आनी जे कोण हेंची म्हायती काडप चालू आसा. संजीवनी खातीर 40 KLD प्रकल्पाक 2 इत्सा प्रस्ताव आसात. PPP तत्वार इथेनॉल प्रकल्प आशिल्ल्यान ताचेर निर्णय PPP खात्यान घेतले. उसकाराच्या फॅसिलिटेशन समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकारान स्टेटस सांगलो. मजगती फॅसिलिटेशन कमिटीच्या एका वांगड्यान उसाचे कॉन्ट्राक्ट घेवन कोट्यांचे स्कॅम केला म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचो आरोप. 14 जानेवारी 2021 ह्या दिसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक स्कीम आयली इथेनॉला खातीर आनी तातूंत आमकां 31 मार्च 2021 ह्या दिसा गोंयच्या शुगर फॅक्टरी खातीर एप्रुवल मेळ्ळें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें आनी त्या एप्रुवला प्रमाण ही जी शुगर फॅक्टरी आसा त्याची एकूण सगळो क्रायटेरिया पळोवन त्यांनी अशें ठरयलें की शुगर फॅक्टरी 54 कोटी 76 लाख पर्यंत लोन जे आसा एक शुगर फॅक्टरी घेवंक शकता आनी ते जर करीत जाल्यार 40 KLPDचो टेक्निकल टर्म आसा 40 KLPDचो एक इथेनॉल प्लांट हांगासर सेटअप करप वायबल आसा ह्या शुगर फॅक्टरी. आणि म्हणून त्या हातूंतल्यान खरें म्हणजे मागीर वेगवेगळे जे एजन्सीज आसात ते एजन्सीज कॉन्टॅक्ट जावपाक लागले तातूंतल्यान तेंचे कडेन उलोवप सुरू जालें. सरकारान एक स्कीम जी आसा इथेनॉलाच्या संदर्भातले जे हें आसा ते काम PPP मोडाचेर करप अशें ठरयलें आनी ते PPP डिपार्टमेंटा कडेन दिलें आनी PPP डिपार्टमेंटान हेच्या संबंधात ते टेंडर फ्लोट केलो. त्यांनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागयली आनी तातूंत कांय एजन्सीज ज्यो आसात त्यो एजन्सीज फुडें सरल्यो त्यांनी इंटरेस्ट दाखयलो आनी तातूंतल्यो 2 एजन्सीज ज्यो आसात त्यो आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाण त्यो आतां सरकारान शॉर्टलिस्ट केल्ल्यो आसात. आता फुडली जी कार्यवाही आसा तेच्या संबंधान ते करतले कशा पद्दतीन फुडें वतले PPP डिपार्टमेंट बऱ्या पद्दतीन सांगपाक शकतले. तृणमूल काँग्रेस म्हणटा फॅसिलिटेशन कमिटीच्याच एकल्या वांगड्यान ऊस विकपाचे कॉन्ट्राक्ट घेवन कोट्यांचे स्कॅम केला. सावयकार खंय सगळे जाणा चौकशी करची म्हणून तांच्याच फॅसिलिटेशन कमिटीतलो एक मनीस IIT मास्कारेनाचो 13वे नंबराचेर आसा. ताणें एज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जालो 3925 पर टन तांकां महाराष्ट्राक मेळटालो पूण ह्या मनशान शेतकऱ्यांक फक्त 300 रुपये दिले तांच्या भावाचेर. सो आमचो इतलोच हे की 3 वर्सां भितर हो जो कितें क्रोड्साचो जो घोटाळो जाल्लो आसा कारण आज आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे आज लोक तांकां अनुदान म्हणून दिवप चालू आसा. सो हाजेर चौकशी सरकार कित्याक करना. तशेंच प्रत्येक फावटी आमी आयकता की हो IIT मास्कारेन सांगता की नरेंद्र सावयकारान आपलें हें कर सांगलें नरेंद्र सावयकाराक आपणें तें सांगलां. सो जाल्यार नरेंद्र सावयकाराक हें सगळें खबर आसा जाल्यार नरेंद्र सावयकर आज हाजे ब्र सुद्दां कित्याक काडना. तशेंच 3 वर्सां भितर इथेनॉल फॅक्टरी जाता म्हणून सांगिल्ली जाल्यार हे इथेनॉल फॅक्टरी 3 वर्सां भितर कित्याक जावना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीष कुंकळेकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. आदले काँग्रेस आमदार मायकल आणि दिगंबर कामती आड काँग्रेसीच्या अपात्रताय अर्जाचेर सुनावणी आज जाली. पक्षविरोधी कारवायो केल्यो म्हूण अध्यक्ष अमित पाटकरान दोगांचेरय याचिका घाल्या. लोबो आणि कामतीच्या वकिलान सभापती मुखार जाप फायल केली. दोगूय आतां जाप फायल करतात म्हूण काँग्रेसीच्या आदोगादाचो विरोध. सुनावणी 17 ऑगस्टाक दवरल्या.
काँग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकरान 2 आमदारां विरुद्ध स्पिकरा फुडल्यान पेटिशन घातलें, तेजे आज हियरिंग आसलें. दोन्ही आमदारांनी रिप्लाय रिक्वेस्ट केला स्पिकराक की आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट करपाचो म्हणून. मात अमित पाटकराच्या एडवोकेटान तेंच्यांनी अपोज केलो. तेंचें म्हणणें आहा की जेन्ना तांकां रिप्लाय फायल करपाची आसली तेन्ना तेंच्यांनी करूंक ना, हेज्या खातीर तेंच्यांनी आतां ह्या रिप्लायक अपोज केला. नेक्स्ट हियरिंग ही 17 ऑगस्टाक स्पिकरा फुडल्यान आसतली. आयज अमित पाटकरान जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केला तेचें हियरिंग आशिल्लें. दोनूय MLAंनी आयज एप्लिकेशन फायल केला की तांकां रिप्लाय फायल करपाचें परमिशन दिवचें म्हणून. वी हॅव ऑब्जेक्टेड टू दॅट आनी आमी सांगलां की आमकां रिप्लाय फायल करपाक जाय, ऑब्जेक्टिंग टू their reply been taken on record because their time to file the reply has already expired, so they cannot file their reply. So ती आता ऑगस्टान दवरला तेणे म्हटल्यार आर्ग्युमेंट्स. सगळे आर्ग्युमेंट आता रिप्लाय तुम्ही अपोज केला न्ही तेजेर? हय, आमी अपोज केला तेंच्यांनी तेंचे रिप्लाय रेकॉर्डार घेवपाक. तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केला की स्पिकरान तेंचे रिप्लाय घेवचो म्हणून रेकॉर्डान. आमी ऑब्जेक्ट केला. ओके, सो नेक्स्ट हियरिंग ऑगस्टान 17 तारखेक 5. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पावसा आदलें स्मार्ट सिटीचें मॅस पळोवन पावसांत कितें जायत काय म्हूण हुस्को आशिल्लोच. आतां दाट पावसाच्या 2 दिसांतच पणजेकारां फुडें फुडाराचें शिनाल. गीता बेकरी आयल्यान रस्तो खचलो. घाईन केल्लो रस्तो 2 दिसांचो पावस धड काडूंक शकलो ना. फुडें आनीक रस्तो खचून गाडी स्कूटर भितर वचत म्हूण भंय. प्रुडंटाचो ग्रावंड झिरो. पणजेन काम करपी आनी पणजेच्या लोकांक एकूच प्रश्न आसलो की पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना स्मार्ट सिटीचें हें काम केलां तेजो परिणाम कितें जातलो म्हणून. आज आमी आसा देपेचे गर्दे पणजे सांतिनेज ट्राफीक सेला तेज्या कडेन तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान की जेन्ना हांगा हेच्या सकयल ते सेप्टिकाचे जे टँक घातले ते तेंच्यांनी काम केल्ले आनी तेजेर बेगीन G20च्या नांवान जी कामां बंद करून तेंच्यांनी फास्ट काम करपाक लागले. तेन्ना काय रोलिंग करिनासतना तेजेर माती काय घालिनासतना जे खणलेले आहा ताका माती कशी करून पुरयल्ली भितर. पण आतां पळोवंक शकता गेले दोनूच दीस जाले पावस पडोन. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान की रोडाक कसो होणको गेल्लो आहा. आनी हांव लोकांच्या कडेन अपील करता की तुमी गाडी चलयतना मुद्दम रस्त्याक सकयल पळया आनी गाडी चलयात. ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बन के, और जिस तरह से उन्होंने बनाया था कोई रोलिंग ठीक से नहीं किया था, ना पानी डाला था, वो सेटलमेंट किया नहीं था, 10 दिन के अंदर करके आगे बढ़ गया था. तभी मुझे मालूम था कि ये अंदर ये दब जाएगा. अभी देखो 2 बारिश हुआ है, ये पूरा दब गया, पूरा लेन यहाँ तक. अभी को दोबारा करना सर, रात में अगर कोई जा रहा है बाइक से, अगर बाइक अंदर घुसेगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका, आपको क्या लगता है? डिपार्टमेंट होगा और क्या होगा. तो डिपार्टमेंट का अच्छा से काम नहीं किया, नहीं किया. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तुयें वाठारांत उदकाची नवी कनेक्शनां दिवंक PWD फाटीं फुडें जाता. तुयेंचो उपसरपंच कागाळी घेवन पावलो तेन्ना एईन स्पश्ट सांगलें PWDन खंय कांय नव्या प्रकल्पांकय कनेक्शनां दिवं ना. PWDच्या स्टाफाक लागून तुयें उदक सारकें पावना. पयऱ्यान फक्त अर्धवर ते 1.5 वर उदक येता. उपसरपंच PWDत कागाळ घेवन पावलो. मिसमॅनेजमेंट खातीर म्हाका तरी दिसता जर तुमी म्हणटात उदीक आसा, उदकाचो प्रॉब्लेम ना, तरी जर उदीक पावना जाल्यार खंय तरी तुमची मिसमॅनेजमेंट आसा. तर माझ्याकडे तुझ्या IDCतलो सेंट्रल फार्मसीचे प्रपोजल गेले 1.5 वर्स पासून आसा आनी आमी तांकां क्लियरली सांगला की आमकां उदक दिवपाक जायना आनी आमी कनेक्शनय तांकां दिवंक ना सेंट्रल फार्मसी. तशेंच म्हाज्याकडे पेडण्यात एक तो स्टेट बँक आसा पळय थंय प्रपोजल आसा. आमी तांकां कनेक्शन दिवंक ना, रिजेक्ट केला प्रपोजल, कित्याक लोकांक उदक दिवपाक मेळना म्हणून. आमी तरी हे प्रपोजल आयले उपरांत रिजेक्ट करता, आमचे कडेन उदक ना म्हणून. आता तुम्ही हे आसा पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुम्ही रिप्रेझेंट करूंक शकता. आमचे कडेन आयले की आमी करूंक शकता. एक्चुअली जाला कशें की आमच्या जे 2 टाकयो आसात ते टाकयांत सफिशियंट इनफ उदीक आसता. बट तो प्रॉब्लम कितें जाला फॉर टेक्निकल रिजन्स आनी जे इलेक्ट्रिकल रिजन्स अशें तेंचें म्हणणें आसा, तें आमकां सारकी खबर ना. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेका लागून टेक्निकल रिजन्साक लागून तें उदीक लोकां मेरेन पावना. आतां हितून प्रॉब्लम कितें जाता, एक सकयलो भाग आसा आनी एक वयलो भाग आसा. सकयलो भाग म्हणटा की जाणून बुजून ते वयल्या भागाक सोडटात, आमकां सोडिनात, आनी वयलो भाग म्हणटात की ते सकयलूच सोडटात आनी आमकां सोडिनात. सो हे मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता. कित्याक
उदीक हे फक्त आमकां येता ते 40 मिनटां ते 1.5 वर हेच्या मदीं आमकां उदीक येता तेवूय हांव नोट करूंक सोदता तुमकां की पयऱ्यान येता 2च तास उदक सोडटा म्हणटले आनी तेका अर्दे तास सुद्दां आनीक वाडय ती बी क्षमता तेंचे कडेन ते करूंक बगिनात. निमाणे 5 म्हयन्यांनी रेसलरांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. आतां कितें तें कोर्टांत. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचो मुखेली ब्रिजभूषण सिंगाचेर लैंगीक छळाचो आरोप करून रेसलर ताका भितर वडूंक आंदोलनार आशिल्ले. सरकारान 15 जून मेरेन चार्जशीट घालपाचें उतर तांकां दिल्लें. तें चार्जशीट घालें. रेसलिंग फेडरेशनाची वेंचणूकय 11 जुलयाक जाहीर केल्या. फार्मा कंपन्याचें उत्पादन, पॅकेजींग, वितरण येरादारीक एस्मा लागू केला तो ट्रेड युनियनाक कोंत्र गेलो. आयटकान सरकाराच्या निर्णयाचो निशेध केलो. कितलीं वर्सांच जालीं कामगारांचो पगार वाडोवना, मिनिमम वेजीसाची जाग ना म्हूण आयटकाचो सरकाराच्या नांवान बोवाळ. फार्मा कंपन्याक लायिल्लो एस्मा खंय फाटीं घेवचो. एसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स ऍक्ट फार्मास्युटिकल कंपनीन जो लायला ताचेर ठोस आमी विरोध करता, कंडेमनार करता. वी कंडेम इट अँड वी ऑल्सो ओपोज इट. आणि 1-2 प्रश्नाचेर ते म्हणल्यार मिनिमम वेजेस कमीत कमी पगार 2016 फायज केल्लो. तो कमीत कमी पगार अजूनही 400 रुपया कुशल कामगारांक आहा. आयज तूं म्हापशेच्या तेंट्यार गेलो, पोंडा तेंट्यार गेलो, मडगांव तेंट्यार गेलो, वास्को तेंट्यार गेलो, पणजे तेंट्यार येयलो जाल्यार एक कामगार अकुशल लेबरर 900 रुपया मागता. आणि 900 रुपया दिना जावं ती बायल कामगार जावं तो दादलो जाल्यार ते कामाक येना. अशा परिस्थितीचेर गोंयचो सरकार, मोस्ट बॅकवर्ड सरकार, मोस्ट कामगार विरोधी सरकार, लोकविरोधी सरकार आणि विजन हा म्हणटा विदाउट एनी विजन. मिस्टर प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी विजन. एक लाचार चीफ मिनिस्टर, कामगार विरोधी चीफ मिनिस्टर. म्हाका कॅबिनेटांतल्या मनशांनी सांगलां की जेन्ना 2 वर्सां फाटीं मिनिमम वेजेस रिवायज करपाक जेन्ना फायल मूव जाली तेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगलें की डोंट ब्रिंग दॅट फायल. We should not increase the minimum wages. The Labour Commissioner has become defunct. गोंयांत कांयच करिना. एकूय डिस्प्यूट सेटल जावना. We are fighting from January 2023. Now we are in June. We are facing the exploitation. We are facing this operation. But government is not doing anything. On the contrary, this government has strengthened the hands of these employer companies, pharma companies, who are indulging into illegal activities. And we condemn it. आम्ही मागता या सरकाराकडे की हे ताबडतोब नोटिफिकेशन फाटी घेवचे. रुमडामळार तणाव उचकता. बीफ विकतले वेपाऱ्यांची थळावो पंच आनी हेरां आड तिका धमकी दिली म्हणून पुलीस कंप्लेन. बिफाच्या दुकानाची तोडफोड केली म्हणून आरोप. हो धंदो खंय बेकायदेशीर न्ही. FDAन अटी घाल्यात. पुलिसांनी दोशींचेर एक्शन घेवचें म्हणून बेपारी जमाव घेवन राती पुलीस स्टेशनार. पुलिसांनी चवकशेचें उतर दिवन प्रकरण तितले पुरतें थंड केलें. संडे आमचे ओपन आशिल्ले, तेंचे कितें ते इलिगल रेली काडले तेणे आनी बंद आशिल्ले दुकान तेंच्यांनी भितर वचून सगळे फोडले, फ्रीज बीन सगळे दुसरे दुकानाचे. आनी आमचे थंय येवन बॅनर फोडले, आमचे बॅनर सगळे पिंजले. आणि आमकां पुलिसेन सांगले की तुम्ही बंद करा म्हणून आमी रिस्पेक्ट दिले पुलिसाक आनी आमी बंद केले आनी दुसरे दीस पुलीस म्हणपाक लागले आमकां तुम्ही बंद दवरा, सिट्युएशन मातशें हें आसा, टेन्स आसा, 1-2 दीस बंद दवरा आनी मागीर हें करता, आमी सांगता, रिपोर्ट दिता तुमकां आनी मागीर कलेक्टरा कडेन उलयता आनी तुमकां ओपन करपा लायता म्हणून. आनी आमकां सबमीट करपा लायले, सगळे पुलीस स्टेशनार आपयले आनी सगळे डॉक्युमेंट घेवन यो म्हटले. सगळे डॉक्युमेंट घेवन गेले आमी थंय आनी सगळे दाखयले तांकां. सगळे लिगल आसा, आमी सगळे सर्टिफिकेट सगळे आसा आमचे, FDA, हेल्थ. सो आयज तुमी क्लीन करताले? हय, ते FDAन कितें कितें सांगलां न्हू आमकां ते सगळे करताले आमी. मातशें पेंट कर म्हटिल्ले सिलिंगा, ते मातशें पेंटींग चालू आशिल्लें आनी हांव मातशें क्लीन करतालें शॉप.
तुम्ही घाट्या तुम्ही कित करता हांगा काय नाही. ते हांव पळयता कितें आसा एक्शन घेता जाणा ते वाडपा जायना गिरायक कास्ट कितें आसा ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.